न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तसेच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोहोचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या ह्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां येवकार। दर दिसा गोंयच्या विंगड वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूमांतल्यान तुमकां दितात। तर आयच्या दिसाच्यो घडामोडी जाणून घेवया। सगळ्यात पयली या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आहे मेन म्हणजे आयज एक भिरांकूळ अपघात घडलो आसा धारबांदोडा पेटके वाठारान। ह्या अपघातान एकल्याक मरण येयलें आसा आनी जो दुसरो आहा तो गंभीर जखमी जाल्लो आसा। सद्या तेचेर उपचार सुरू आसा। हे जो मरण येयला ताचें नांव आसा मरण येयल्ल्याचें नांव आसा राहुल बन्सल आनी जो अपघात जो गंभीर दुखापत जाल्ले ताका शौनक अशें ताचें नांव आसा। आतां सद्या शौनकाचेर उपचार सुरू आसा पण अशी म्हायती मेळ्ळा की ते ओवरटेक करताना हो अपघात जालो। ही जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच दुसरी जी बातमी म्हणजे उदकाचो जो प्रश्न आसा अजून सुटावे जायना। खुबशे अशे वाठार तांकां उदकूच येयना। फाटल्या 2-3 म्हयने जाले की वेळी मतदारसंघात उदक येयना। सो उदक येयनासल्या कारणान ते आयज WRD ऑफिसानूय गेले पण ते थंयसरल्यान ऑफिसानूय गेले पण थंयसरलो जो ऑफिसर आहा तो तेंची कागाळ घेना म्हणून तेंच्यांनी आयज वेळीचो जो आमदार क्रूज सिल्वा ताका भेट दिली आनी तेंच्यांनी सांगलें। तेन्ना मागीर उपरांत तेणें तांकां आश्वासन दिलां की तुमचो जो उदकाचो प्रश्न आहा तो बेगोबेग सुटावो करतलो। ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच ही ज्यो दोनूय बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर ऐश्वर्यान आमकां सांगिल्ले प्रमाणे राज्यात अपघातांचे सत्र जे आसात चालूच आसा। तशेंच उदकाचो प्रश्न जो आसा त्यो समस्या आसा ती अजून सुटावी जायना। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमच्या न्यूज अँकर संजना कडेन। एक महत्त्वाची बातमी ती म्हणजे मुख्यमंत्र्या सयत 3 आमदार म्हणजे वाया राजस्थान दिल्लींत गेल्ल्याची चर्चा सध्या आसा। आमदार प्रेमेन शेट, दाजी साळकारांची तारुलकर हे मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हांचे वांगडा गेल्ल्यान सध्या मंत्रिमंडळांतल्या फेरबदला विशीं चर्चा सुरू आसा। हे विशीं कितें घडटा आमी तुमचे मुखार पावयत रावतले। तशेंच दुसरी बातमी म्हणल्यार सनबर्ना विशीं आसा। सनबर्न आयोजीत करपा खातीर गोंय मुंबय उच्च न्यायालयाची सशर्त मान्यताय मेळ्ळा। तशेंच स्थगीत करपाची याचिकादारांची मागणी सध्या अमान्य जाल्ली आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्ली आसा। मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा फाटल्या दिसांनी चालू आशिल्ली। तशेंच ह्या विशीं सदानंद शेख तानावडेन सुद्दां शिक्कामोर्तब दिल्लो। ह्या विशींची फुडली अपडेट आमी तुमकां दितले। तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर ह्या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। म्हापशा मोरड वाठारांत मयुरा हॉटेलांतल्या रिसेप्शनिस्टाचेर सुरी हल्लो केल्या प्रकरणात दुबावीत आरोपी स्वानंद कसबे हाका म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 7 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोसकर हाचेर सुरी हल्लो केल्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन पुणे महाराष्ट्रांतल्या स्वानंद कसबे हाका अटक केल्ली। देखून बिरेस्तारा ह्या दुबावितान रिसेप्शनिस्ट संदेश हाचेर सुरयेन हल्लो केल्लो। तशीच दुसरी महत्वाची बातमी म्हळ्यार वाळपय शारांत जावपी येरादारी कोयणीचो समस्या सुटावो करपा खातीर वाळपय नगरपालिकेन कांय वाठार नो पार्किंग झोन म्हणून जाहीर केल्यात। देखून बेशिस्त पार्किंगेचेर नियंत्रण तशेंच मुखेल बाजारांत खाजगी वाहनां पार्क करपाक बंदी आसतली अशी माहिती उपनगराध्यक्ष रामदास शिरोडकर हांणी दिल्या। देखून नगरपालिकेचे पदाधिकारी तशेंच पुलिशे वांगडा ह्या विशींची बसका जाली। तिसरी बातमी म्हळ्यार कोलवा दर्यादेगेर रेंव
दर्या देगेवेली रेंव रस्त्यार आयिल्ल्यान ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता. देखून कोलवा पंचायतीन ही एकदां थंयची रेंव काडली आनी सुमार 40,000 तांकां खर्च जालो. देखून परत आमचे कडेन ही रेंव काडपाक आनी ऑडिटाचो इशू जाता. ताका लागून पर्यटन खात्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी ती रस्त्यार पडिल्ली रेंव क्लियर करची. जाका लागून येरादारी म्हणजे जे दुचाकी चालक आसा ते वता तांकां खूब त्रास जाता. कांय जाण स्लीप जावन पडिल्ले आसा देखून तितून लक्ष घालचें अशी कोलवा पंचायतीन मागणी केल्ली आसा. सो हे तिनूय बातमी तुमकां सविस्तर सदांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात हुबळीच्यान ताका फुडें वचपाक म्हणजे हुबळीच्यान ताका फरार जावपाक मजत केल्लो जो हजरत अली आसा ताची पुलीस कस्टडी जी आसा ती वाडयिल्ली आसा. ह्या विशीं आमी तुमकां अपडेट्स दीत रावतले. तर ह्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच हेर देशभरांतल्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स तुमकां टॉप 25 8:30 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.